Rainwater harvesting is not only in Parra I am talking. Rainwater harvesting should be carried out throughout Goa and in all villages. All villages should have their own water provision. म्हणजे हांव व्हडली एरियाचे उलयता, मिनिमम 5000 स्क्वेअर मिटर जागो, 4000 स्क्वेअर मिटर जागो प्रोविजन करपाची गरज आहा प्रत्येक विलेजीन फॉर द जनरेशन नेक्स्ट. म्हणजे आमी फ्युचर जेन्ना चिंता तेन्ना वॉटर बॉडी एक विलेजीन आसची जिंगा पावसाचें उदक डायरेक्ट थिंगा येतलें आनी दोंगराचें उदक म्हणजे दोंगराचे सकला हे वॉटर बॉडी आसपाची गरज आहा. दोंगराचे सकला म्हणजे दोंगराचें उदक येयलें आनी डायरेक्ट थिंगा त्या तोयेन गेले. व्हडली तोयी अ वॉटर बॉडी हॅज टू बी क्रिएटेड इन एवरी सेकंड विलेज. आयज आमकां वॉटर शॉर्टेज इतली आहा हिंगासर, मेजर वॉटर शॉर्टेज इन कोस्टल बेल्ट ऑफ गोवा. टँकराचेच उदक सप्लाय जाता. सो त्या खातीर हे वॉटर हार्वेस्टिंग इज व्हेरी इम्पॉर्टंट वीच कॅन गिव वॉटर एटलिस्ट टू 6 months. 6 म्हयन्यांक तरी उदक हे वॉटर हार्वेस्टिंग पॉन्डांसून दिवंक शकतले जर तर गव्हर्मेंट अशें प्लॅन करीत जाल्यार. आनी हे प्लॅन करपाची गरज आहा.